नमस्कार. आम्ही आता वाळपय हांगा. वाळपय म्हटल्यार जो नुवा पेट्रोल पंप आसा थंय आसात आनी तुमी पळोवंक शकतात की रस्त्याच्या मदोमदी हांगा एक खड्डो मारलेलो आसा आनी जे इलेक्ट्रिसिटीचे केबलिंग चालू आहा ते केबलिंग चालू आसात आनी ताका लागून हो खड्डो मारलेलो. आतां हो काही वरां पयलीं तो बुजयल्लो आहा. कारण अशें जालें की सकाळी एक स्कूटर वालो आपली स्कूटर घेवन येतालो तो ह्या खड्ड्यान पडलो आनी मातसो जखमी बी जाल्लो आहा, किरकोळ जखमी जाल्लो आसा तो. अशें पळोवंक मेळटा की अशें लोकांचें म्हणणें आसा की ह्या खड्डो मारलेलो ताका कितें बॅरिकेड्स आनी कितेंच लावन नासलें, फुल्ली ओपन आशिल्लो. म्हाका दिसता सकाळी ताका येताना अंदाज येवंक ना आनी तो डायरेक्ट ह्या खड्ड्यान पडलेलो आसा आनी किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.